ये जेजू आमच्या सोम्या सोडोय आमकां पातकां दोन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असू. प्रितीवंत भावा भयणीनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराचे पोरबेचे तयारेच्या 5व्या दिसा आमी पावल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय उंड्याचे मोडणेंत सगळे भेद उतरून नवे मुनिस्कूल निर्माण करूंक आमचेशी राव. पातका वरवीं मनशा मदें भेदभाव आनी ओतोर कोत्तेल्यो वण्टी निर्माण जाल्ल्यो त्यो मोडून उडोवंक आनी एक मोगाचें आनी एकचाराचें मुनिस्कूल बांदून हाडूंक जेजू सोरवंडार मनशा सैबान आमचे मदें आयलो. एक किरीट भाशेन उंड्याचे मोडणेंत आपल्याकूच मोडून ताणें सोमेस्तांचो एकचार घडलो. आमचे मदें उपरासलोले सगळे भेद आनी वेगळोचार नपयत करूंक आनी एक नवें मुनिस्कूल निर्माण करूंक बागयोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आमचेशी राव म्हूण सोम्या लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत विस्वासान त्रिएक देवा लागीं मागुया. प्रितीच्यानो खालते काळजान हे भेद घालपाचीं कारणां हांव आनी तूं जालां, जावं आमच्या घराब्यांत शेजाऱ्याक आनी समाजांत. आमची हौसकोताय ओळखून घेवन पातकाचें दूख धरून देवाचे काकुतीक उलो मारूया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायक्यो सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोडण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता स्वर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. Amen. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायलाच्या गोराण्यांक आनी जुदाच्या गोराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पाडचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी त्या समया दाविदाक एक पवित्र फुटोसो हांव करतलो. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी सोंपून जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजालेम भिरांती विणें जियेतलें आनी सर्वेस्पर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक ओळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक गायनांनी जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्यार कानार पडटात. केदो वचून तोच म्हाका भोगलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. मजबूत एके बांदावळीचे अशे बांदून काडला आमचे जेरुजालेम. थंयसर गुलां चोडून येतात सर्वेस्पराची गुलांती. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. सगळीं म्हजीं भाव भयणांनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. बायगून पावलून तेसोलिनीकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगळ्या मनशांताय सोम्यान सुभामपणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भोगतां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मोल आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रायेन थीर करूं. शेकी भावा भयणीनो, सोम्या जेजू कोडें आमकां आसा त्या एकताराची नांवीं आमी तुमकां विनोती कोत्ता आनी परातून मागता तें हें. देवाक मांदूंक कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तशीं तुमी जियेतात खरी, पूण ओदीक आनी ओदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूचे सत्तेन
आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तुझी काकलो तामकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दोन आमची सोडवो ओन कोर. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नोखेत्रांचेर खुणां जातल्यो. सोमदीर आनी तांची ल्हारां गरजतात ते पळोवन संवसाराची कुळां घाबरोवन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं दुबावून मनशां मरतलीं सुकून, कित्याक अंतराळाच्यो सोक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान कुपा वेल्यान आयलोलो दिश्टी पडटलो. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय धरात, ना तर जेवणा खाणाक लोबदोन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जायत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय आसलेल्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगोत मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, एका मनशाच्या दाराचेर एकदां एक भिकारी जेवण मागूंक दारार मारलें. त्या मनशान ताका आपलें दार उकडून त्या भिकाऱ्याक आपल्या घराच्या फाटल्या दाराशी आपयलो. ताका थंय जमणीर बसयलो आनी आपल्या घरांत भितर वचून कितें कालच्या दिसाचें कितें जेवण उरलात बी तें पळोवन तो गेलो. जेवण हाडून त्या भिकाऱ्याक दितोच हो मनीस त्या भिकाऱ्याक आमच्या बापा हें मागणें बरोबर म्हणूंक लायता. पूण जेन्ना हो मनीस आमच्या बापा अशें उद्गारता तेन्ना तो भिकारी तुज्या बापा अशें म्हणटा. हो मनीस ह्या भिकाऱ्याचेर चाळवता. पूण तो भिकारी ताका असो जबाब दिता, जर हांवें आमच्या बापा अशें म्हणलें जाल्यार आमी दोगूय भाव जातात. पूण तुजो स्वभाव आनी तुजी वागणुके उद्देशी अशें दिसूंक येना. तो तुजो बाप जायत पूण तो आमचो बाप जावंक शकना. त्या वेळार तो मनीस अशें म्हणूंक लागलो, ह्या भिकाऱ्यान म्हाका एक व्हड सोच शिकयलें. देव आमचो बाप जाता जेन्ना आमी एकामेकाक आमची भावा भयणां कशी लेखता. God becomes our Father when we treat one another as our brothers and sisters. भावा भयणांनो, पवित्र पुस्तकांत अदी करून नव्या करारांत
वेगवेगळे भाशेन उंड्याची मोडणेची खबर आमी पळयता. लोकांची भूक मारूंक जेजून उंडो मोडलो. निमाण्या जेवणाचेर उंडो जेजू मोडटा. खुर्साचे सोपून नायेन आपल्याकूच आमचे खातीर जेजू मोडून दिता. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत एमावसाचे वाटेर आसलेल्या शिसा बरोबर जेजू उंडो मोडटा. पयलीं क्रिस्तांवां भावपणाच्या एकतारान उंड्याचे मोडणेन एकठांय जातालीं आनी भाग्योन पावलू कोरीतकारांक बरोवन उंड्याचे मोडणेची खोरी शिकोवण तांकां दिता. भावा भयणांनो, ह्या सगळ्या वाचपांनी आमी जर नियाळ केलो जाल्यार उंड्याची मोडणी आमचे मदें आसलेलो भेद सोंपयता आनी एक नवें मनीसकूळ जंय एकामेकाचो मोग, एकामेकाचो हुस्को, जंय बोगसणे, एकामेकाची समजिकाय, जंय एकामेकाची सेवा आनी एकामेका खातीर त्याग आनी सॅक्रिफीस आसा, असले नवे मनीसकूळ रचून हाडटा. पूण भावा भयणांनो, हें सुफळ जातलें जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या सहकाराची गरज. भावा भयणांनो, आयज आमकांच विचारुया, कितलींशींच वर्सां, कितलेच पावटी आमी उंड्याचे मोडणेन मिसाचे भेटेन वांटो घेतला. आसा गाय तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत आजून ते भेद? आसा गाय तुज्या आनी म्हजे जिवितांत ते वेगळोचाराचे वण्टी? आनी नवे मनीसकूळ रचून हाडूंक तूं आनी हांव कसले प्रयत्न करता? आयच्या वाचपांचेर नदर मारुया. आयच्या पयल्या वाचपांत गुलामपणांत आसलेल्या इस्रायल पोरचेक जेरेमियास प्रवादी बोरवाशाचो संदेश दिता. जरी ती गुलामपणान आसात, तो तांकां बोरवासो दिता, देव तुमची एक नवी पोरसां रचून हाडटलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू तेसलोनिकेकारांक बरोवन मोगाचें जिवीत जिवन जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी पुर्ती आसूंक तयार रावंक तो आमकां आपयता. शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्याची खबर करता आनी हें सोत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमच्यान कोणूच एकटो वो एकटी साल्वार जावंक जायना. आमी सगळीं बरोबर एकामेकाच्या तारणा खातीर वावरूंक गरज. बाबा भयणांनो, उंड्याचे मोडणेन जेजूक अणभवून आमचे मदें आसलेले सगळे भेद उतरून नवे मनीसकूळ आमी रचून हाडटले जाल्यार उंड्याचे मोडणेन जातले 4 क्रिया, द 4 एक्शन्स आमच्या जिवितांत घडूंक फावो. ते म्हणल्यार घेवप, दिन वाचप, मोडप आनी दिवप. पयले सुवातेर घेवप. जेजून सादो दिसा दिसपट्टी वापुरलेलो उंडो घेतलो. 2 मिसाचे भेटेन याज्ञीक लोकांन हाडलेली दानां घेता. बाबा भयणांनो, देव आमकां आमी आसा तशी आमचे गूण तशेंच आमचे असोगताये बरोबर आमकां मानून घेता. आयज आमी दुसऱ्यांकूय ती आसात तशींच तांचे बरेपण तशेंच तांचे असोगतायो तांकां एक सारकी मानून घेवंक आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर दिनवासप. जेजून सदांकाल देवाक दिनवासलो. महास्तुतीन याज्ञीक आमकां अशें म्हणटा, सोर काडली आनी सर्वथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. भावा भयणांनो, दिसा दिसपट्टी सगळ्या घोडितांनी जावं ते सुखान तशें दुखान आडखोळी मदें आमी देवाक दिनवासूंक फावो. तेच बरोबर ज्या मनशांनी आमचें सवें बरें केलां, जांच्या कडल्यान आमी बरेपणां घेतल्यान, तांकां आमी सदांच दिनवाशी रावंक फावो. तिसरे सुवातेर भावा भयणांनो, मोडप. उंडो वांटूंक जेजून तो मोडलो. मिसाचे भेटेन जेन्ना यान्नीक उंडो मोडटा ते खुणायता सॅक्रिफीस. एका व्हरत्या बरेपणा पासत एक नवे मनीसकूळ रचून हाडूंक आमी आपखोशेन आमच्या आपस्वार्थांतली आमकांच मोडूंक गरज. आनी चवथे सुवातेर भावा भयणांनो, दिवप. जेजून आपल्याकूच आमचे खातीर दिलो. 2 मिसाचे भेटेन तो आमकां आपले मांस आनी रगत उदारपणान तो दिता. आमचे आख्खे जिवीत म्हजे कडेन आसा ते म्हजे गूण, म्हजे तालेंत, म्हजी बरेपणां दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर उदारपणान दिवंक
म्हाकाच उणें करून दुसऱ्यांक पावूंक आयज जेजू तुका आनी म्हाका आपयता. भावा भयणांनो, ह्या पवित्र जाग्यांतल्यान आयज जेन्ना आमी परत वेतेल्या ह्या भाग्यवंत इनासाच्या 3 प्रश्नांक आमी जाबाब सोदून आमच्याच काळजान ताका आमी जाबाब दिवया. क्रिस्ता खातीर हांवें कितें केलां, क्रिस्ता खातीर हांव कितें करतां आनी क्रिस्ता खातीर हांवें कितें करूंक गरज. वॉट हॅव आय डन फॉर क्रायस्ट, वॉट एम आय डुईंग फॉर क्रायस्ट and what I ought to do for Christ. उबी रावया. आमचो बाबा तूं चारुया, सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या उर्बीं गोरबीं समोलो, आंकवार मारीत हांव जल्मलो, पोंस पिला ताका हाल ताणें को सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. खाल ते कारजान आमचे मदले भेद पयस करूंक आनी एकवटान क्रिस्ता खातीर आमी जिवंक ही आमची मागणी बापाक उबारूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाच्या खोल अनुभवान भरून मनीसपणाचो धर्म परगटूंक आनी आपल्याकूच मोडून सगल्या मनशांक देवाच्या दयाल मोगाचे रुपकार ते जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. दोनया देवाक आयकामचो तालो भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सर्व तरेचे भेद पयसावून सगल्या समुदायां मदें एकवट सांबाळूंक आनी मनीसपणाचो धर्म उंच दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोनया देवाक आयकामचो तालो भोक्तीपणान मारता उलो. आमी क्रिस्ती भावार्थी उंड्याचे मोडणीन संबोरमतांव तो भाव भयणांचो एकचार जिवितान दाखोल करूंक आनी भेदभाव मांदी नासतना सगळ्यां सोवें एकवटाचे आनी एकचाराचे पूल बांदूंक बापाची कृपा मागुया. दोनया देवा आयकामचो तालो भोक्तीपणान मारता उलो. आयज धर्माच्या नांवान झुजा मारामारी आनी भायरावप वाडत आसा. सर्व भाशेचे भेद उतरून नवे मनीसकूल निर्माण करच्या हावेसान सोमेस्तांनी एकचितान पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. दोनया देवा आयकामचो तालो भोक्तीपणान मारता उलो. आमचे काळजांतले ओत्रेक आवडे कोस दूख पिडा सगोट ओगेपणान बापाक आमी उबारूया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमचे मदले भेद पयस कर आनी आमच्या जिवितांचें गरज तें तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका येगाने. तुकाच बापा सोर
भावां भयणानो मोच्यांनी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाचे सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयुबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारांनी सासणाच्या देवाक सोर्व काडी आनी सोर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दलबारां संगती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें मोच्या उगडासाक करात. बाबात ताचो कूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोमरंगता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उकडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आरोगोड शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारे देवाचे माये संगती तिचे पोती बागेवन सुचय बागेवन धर्म दुता आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सोकल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमचो बाप आमी ताचीं भुरगीं एकामेकाचीं भाव भयणां आमचे मदले भेद पयस करून त्याच बापाचीं भुरगीं कशीं आमी सगळीं ह्या संबंदान जिवंक हें जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक आमी हे वेळार उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणलेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां जे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या बाबा ताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओज तो जेजू देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शिडेच्या जेवणांत वांटो घेतलेली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोदेला मोदें स्वाद सांडलोली आसा मागता ती सांबाळची कित्याक आमकां कुमन्यांव वांटूंक ती आदाराची जाता. सो लायन स्ट्रेट आसा ती तुमी सांबाळची कोदेलां लागीं हाडची न्हय. कातोलीक धर्मांत जाणीं बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबें रावचें. कुमन्यांव घेतले उपरांत रोखडेंच बसचें. आमकां गमतलें कोणाक कुमन्यांव मेवला तो. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. Catholic धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े हो. आमकां वांटो दवरे
वाचात एकूच आशा आमचे जिणेक कशें सांसोन पावत बोगलेक एकाच ओंड्यात आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मस्तक आमी सांदे एकाच ओंड्यात आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मस्तक आमी सांदे एकाच घरांत आमकां बिराड बापाचें गोप आमचें तिकार जेजू वांगडा आमी सगळीं बापा वेंगेत निदेकाणी एकाच ओंड्यात आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मस्तक आमी सांदे थोडो वेळ आमी आमचे दोळे धांपूया. उण्याचे मोडणेंत आमी वांटो घेतला. जेजू आमच्या काळजांत आयला. त्या जेजूचे आसणे आमी अणभवया आनी ताका दिनवासुया. उबी रावया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदे आमी जियेतना सोर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. मिसाची भेट समोर रमलेल्या फादर जॉन डिनीस आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलोल्या द्याग्न एलरॉय गामा हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायोनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास. विनोदी करता निमाणें गायोन जातकूच जीं स्टेजी मुखार बसून आसात आनी सायडी वाटेन 2 रोज आसात ताणें निमाणें गायोन सोंपतूच आपल्या जाग्यार बसचें. तशेंच स्क्रिनीच्या मुखार कोदेलां मांडलोलीं आसात दोनी विंग्सांनी त्या लोकांनी बसचें आनी पयलें कोण उबी आसात तांकां भायर वचूंक दियात. आनी मागीर आमचे वॉलंटियर्स तुमकां सांगतले
केन्ना भायर सरूंक जाय तें मातशा सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पुदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन उंड्याचे मोडणेंत आमी वांटो घेतला सगळे बेद उतरून नवें मुनिस्कूल रचून हाडूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार भावार्थान आमी बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे करुया बाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझें काळीज तुझें काळीज सगळेंच लासतालें सगळेच लासताले देखून जेजूचें नांव देखून जेजूचे नाव आनी सोडवणीची आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जोरून मेलोय जोरून मेलोय ह्या पासत या पासत बापान तुका स्वर्गार बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान आनी संवसारांत तुजी कूड लेकून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक दिनवासतांव आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव तुजी विनोती मागता सोण एकल्यान आपणाक जाय ते मागणे करचें बोरवोशान आमी ह्या सुवातेर येता किरीतपणी आमी आमच्या घरच्या पासत शेजाऱ्या खातीर आमी मागुया वेगवेगळ्यो गरजो आमच्यो त्यो एकठांय करून आमी देवा मुखार कारुया आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन तुजे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण ते शांती पावय म्हूण मागतांव मागता आनी सोगटां पासत आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव बापाक वाखाणटा आमेन Amen. San Francisco Xaviera, Dulce Coro Goian Shara, Do Jesu Chazoinica, Sodan Zoi Divont Cor Maca, Do Jesu Chazoinica, Sodan Zoi Divont Cor Maca, San Francisco Xaviera, Dulce Coro Goian Shara, Do Jesu Chazoinica, Sodan Zoi Divont Cor Maca, Do Jesu Chazoinica, Sodan Zoi Divont Cor Maca. विनोती करता स्टेजी मुखार कोण आसात आनी सायडीन बसल्यात ताणें मातशें बसचें आयज बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन